नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज संसदेत सांगले महाराष्ट्र राज्याक रेल्वेच्यो पायाभूत सुविधा विकसीत करपा खातीर भरपूर निधी दिल्लो आसा. फाटल्या अर्थीक वर्सांत महाराष्ट्रान 13 कोटी 539 लाख रुपयांचो निधी दिला. खेरीज यूपीए शासनाच्या काळात रेल्वेच्या विकासा खातीर 1171 कोटी रुपया दिल्ले आसा. यूपीए प्रशासनाच्या काळात दर वर्सा फकत 58 किलोमीटर रेल्वे लायनीची निर्मिती जाल्ली आसा. जाल्यार एनडीए सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत दर वर्सा 183 किलोमीटर रेल्वे लायनी निर्माण केल्ल्यो आसा, अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ रुपए मिले हैं रेलवे की डेवलपमेंट के लिए, और काम की गति भी पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ी है. यूपीए के पीरियड में केवल 58 किलोमीटर साल के रेलवे लाइंस बनती थी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के फर्स्ट और सेकंड टेन्योर में 183 किलोमीटर पर ईयर रेलवे लाइंस बनी, और 10 वर्षों में 1830 किलोमीटर टोटल रेलवे लाइंस बनी है. इसके अलावा रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट और हर तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फोकस है. माननीय अध्यक्ष जी आज जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे, उसमें भी महाराष्ट्र के लिए कई नई बातें होंगी. राज्यातल्या खासगी आस्थापनांत गोंयकारां खातीर नोकरेचें आरक्षण करप हें घटनाबाह्य आशिल्ल्यान रोजगार विनिमय केंद्राक कांयच करप शक्य ना, अशें कामगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी मंगळारा उसरा विधानसभेत सांगलें. एर्णावळ जिल्लोधिकारी कामगार आनी रोजगार विनिमय तशेंच कोयर वेवस्थापन ह्या खात्यांच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांचेर सभाघरांतल्या दोनूय वटेंतल्यान वांगड्यांनी केल्ल्या उलोवपाचेर मंत्री मोन्सेरात जाप दिताले. राज्यातल्या कावलाड्याचो सोद घेवन ताचेर सरकार धोरण आपणायतले, अशें मोन्सेरात हांणी मुखार सांगलें. Reservation of jobs in private sector does not come under the purview of employment exchange. In view of the Constitution of India, no such reservations can be made mandatory in private sector. Reservation is unconstitutional and discriminatory in nature, as per judgment passed on 17/11/2023 by Honorable High Court of Punjab and Haryana. On February 28, 2019, GWMC was appointed as a nodal agency to oversee the relocation of recycling units, scrap yards and recycling units in Goa. In this regards, GWMC has developed a draft policy and is in process of identifying and acquiring additional government land for this purpose. According to the draft policy, the GIDC is responsible for establishing trade zones within existing industrial states. राष्ट्रीय खेळा सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्या खेळगड्यांक गणेश चतुर्थी पयलीं तांकां इनामां मेळटलीं. खेळा खात्यान ह्या संबंदान पावलां उखल्ल्यात. पॅरा ऑलिंपिक संघटनेक गोंय खेळा प्राधिकरणाची मान्यताय ना. सरकार पॅरा ऑलिंपिक संघटनेक आर्थीक मजत दिता. जो मेरेन गोंय खेळा प्राधिकरणाची मान्यताय पॅरा ऑलिंपिक संघटनेक मेळना, तो मेरेन तांकां अनुदान दिवप शक्य ना, अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेत सांगलें. पॅरा ऑलिंपिक्स म्हणूया किंवा पॅरा आमचे स्पेशल ऑलिंपिक्स म्हणूया किंवा खेलो इंडिया पॅरा गेम्स म्हणूया किंवा नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशिप्स म्हणूया, या सगळ्याक आमी जसो आधार जो स्किमीच्या भायर सुद्दां वचून आमी तांकां आधार केल्लो आसात, तेजे पलीकडेन जो तुवें मुद्दो मांडिल्लो आसा ताचे खातीर आमी जी आमची तयारी आसपाक जाय ती आमी करतले. आनी एकूच गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की पॅरा ऑलिंपिक एसोसिएशन जो पर्यंत रेकग्निशन जायना तो पर्यंत आमकां तांकां ग्रँट्सूय दिवपाक मेळना. पूण डेफिनेटली ते फायनल स्टेजीर आसा, आमी ते करतले आनी तांकां जो ग्रँट्स कितें मेळपाक जाय तांकां ती फॅसिलिटी जी कितें मेळपाक जाय ती मेळपाचें आमी हें दिता. The prize money जे आसात ते प्राइज मनी I have already announced that before गणेश चतुर्थी हे सगळे जे प्राइज मनीज आसा इन्क्लुडिंग आमचे नॅशनल गेम्स जे मेडल विनर्स जे आसात किंवा पॅरा एथलीट्स जे मेडल विनर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक खंयची चवथ ह्याच वर्सा मरे, ह्याच वर्सा चवथ मरे, चवथ येत रावतली. हय पळय, हांवें जें उलयलेलें आसा हांवें तें करून दाखयलेलें आहा. लक्षांत दवर, कारण आमी 2 फावटी हे 3रे वर्स हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की चवथे पयलू सगळ्यांक आमी पयशे दितले ते आमी करून दिल्ले आसा. आनी आजूय हांव परत फ्लोराचेर एश्युरन्स दिता, ऑल द प्राइज मनीज वील बी पेड बिफोर द गणेश चतुर्थी.
खाजण जमनीबाबत ICAR संस्थेच्या तज्ञाकडल्यान 2 महिन्यात अहवाल येवपाचो आसा आणि फुडल्या म्हयन्या भितर हाचे तोडगो काडटले. खाजण जमनी शेत खात्याच्या अंतर्गत हाडपाचो विचार आसा, पूण अद्याप निर्णय जावंक ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत सांगलें. Speaker sir, the government is taking all necessary steps to protect the khas, to protect the land cultivation of the state, and through the implementation of the notified scheme of the Director of the Agriculture for the maintenance repair of the bund. Department is also supply the paddy seeds free of cost like Korgut, Goa Dhan 1, Goa Dhan 2 in case the salinity is high. The government will study the effect of the induction of the saline water on crop cultivation and exploit all the possibilities for both the agriculture and pisciculture coexist in a Khazan land without disturbing the either activity. Expert committee will be appointed to study and give the recommendation to prepare a suitable project. नेपाळाच्या काठमांडून त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर उड्डाण करतना सौर्य एअरलायन्साचे एक विमान आयज दुर्घटनाग्रस्त जाले. हातूंत 18 लोकांक मरण आयले जाल्यार 4 लोक गंभीर जखमी जाल्यात. 22 कर्मचाऱ्यांक आनी टेक्निशियनांक घेवन हे विमान पोखरा हांगासर वताले. दक्षिणी इथिओपियान खूप मोठ्या प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान थंयची पावसाळा कोसळ्ळ्या. हाका लागून 229 जाणांक आतां मेरेन मरण आयलां. ह्या घडणुकेत 148 दादले जाल्यार 81 बायलांचो आस्पाव आसा. बचाव कार्या खातीर रेड क्रॉस असोसिएशनाचे सहकारी घटनास्थळार पावल्या. खुबशा राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाचो अलर्ट जारी केला. गोय हेडमास्टर संघटना आणि GSLC इन्स्पायर एट 4 एट 2024 हांणी एलिमेंट एट डॅश एक्सप्लोरिंग द एक्झॅक्ट ऑफ एज्युकेशन ह्या थिमेचेर आधारीत हडफडच्या एका रिसॉर्टान 26 जुलै ते 28 जुलै मेरेन एक परिशद आयोजित केल्या. ह्या परिशदेन धर्तरी, वायू, अग्नी, उदक, आकाश आणि स्वयं ह्या गजालींचेर भासाभास जातली अशी माहिती गोय हेडमास्टर संघटनेचे अध्यक्ष सिस्टर लिबरेट फर्नांडीस हांणी पत्रकार परिशदेन सांगले. This is the 4th All Goa State Level Conference for School Heads, and we used to have it for overnight. This year I coordinated with the school leaders globally who are hosting an international conference at Resort Rio Alcora. And the theme for this conference is Element Add, Exploring the Hexad of Education. This is fundamentally based on the 6 main elements that we as educators need for holistic development, and which will be taken care of earth, of air, water, then space and self. Entire conference will be on sustainability, discipline and passion, adaptability for the rest of the institution. There are 50 odd speakers coming across the globe. We are registered for this Goa Headmasters Association, are 180 in number so far. भाजपाचे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी नीट परीक्षे संबंधान उलयतना आयज पत्रकारांक सांगले उच्च न्यायालयान नीट परीक्षे संबंधान स्थिती स्पष्ट केली आसा. ही परीक्षा देशातल्या 571 शारांत घेतिल्ली. परीक्षेच्या नियमा भायर कितें जाला हाचो कांयच पुरावो ना अशें उच्च न्यायालयान स्पष्ट केला. ताका लागून परत ही परीक्षा घेवपाची आवश्यकता ना. 155 उमेदवारांची उमेदवारी रद्द केल्ली आसा. काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी कारण नासतना नीट संबंधान विदेशांत भारताची बदनामी करता. काँग्रेसच्या शासन काळान लेगीत खुबशे पेपर लीक जाल्ले आसा अशें रविशंकर प्रसाद हांणी सांगले. सुप्रीम कोर्ट ने 22, 23 और 24 के एग्जामिनेशन के सारे रिजल्ट्स को एग्जामिन भी किया और ये पाया कि कोई इसमें एनोमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पाई गई. जो पहले के रिजल्ट होते थे उसी के अनुसार ये भी रिजल्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा परीक्षा कराने की, क्योंकि इसके कारण बहुत केओस होगा, बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा. जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका भविष्य अंधकार में जाएगा.
बायलांच्या आशिया करंड क्रिकेट सर्तीत भारतान श्रीलंकेतल्या दंबुला हांगासर जाल्ल्या खेळात नेपाळाचेर 82 धांवड्यांनी जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंतलें आपलें स्थान निश्चित केलें। भारतान दिल्ल्या 179 धांवड्यांची मोख साध्य करतना नेपाळचो पंगड 20 षटकांत फकत 96 धांवड्यो काडूंक शकलो। अ गटांत भारत आनी पाकिस्तान उपांत्य फेरये खातीर पात्र थारल्यात, जाल्यार नेपाळ आनी UAE ह्या सर्तींतल्यान भायर पडल्या। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरात तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।